देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजू जायरसाचे धुवेक बरी करता ताची खबर सांगता. जायरसाची धूव खूब दुयेंत आसली. सगळे उपाय केल्या उपरांत आनी ताचेर कांयच परिणाम जायना तें पळोवन जायरस जेजू सरशी धांवी वेता. जेजू ताची खबर आयकून तांगेर वचूंक भायर सरता. पूण वाटेर ताका कोण तरी हात लायता आनी जेजू हाचो अनुभव जाता. जायतीं वर्सां पिडेस्त आसलेल्या उपरांत एके बायलेन जेजूच्या आंगोस्त्रांक हात लावन ताका पेकोवणी मेळ्ळ्या म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू तिका आशिर्वाद दिता आनी सुखान जिये म्हूण सांगता. दुसरे वाटेन जेजू जायरसाचे धुवेक मरणांतली पुनर्जिवंत कोत्ता. ह्या आयच्या वाचपांतल्यान जेजू आमकां दाखोवन दिता की मनशाच्या पुताक न्हय फकत दुयेंसाचेर पूण मरणाचेरूय अधिकार आसा. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसोर खुशाल राव, परवाशान राव.